रस्त्यार जाल्ले अपघातात मरण पाविल्ले तशेंच जिवीतभर अपंगूळ जाल्ले पिडितांचे घरच्यांक मदत दिवपाची सरकाराची येवजणेत जी मुदत आसली ती सरकारान शुक्रारा वाडयल्या। अपघातात मरण आयिल्ले पिडितांचे घरच्यांक मदती खातीर 60 दिसांची मुदत आसली ती आता 180 दीस केल्यात। तशेंच अपघातात अपंगूळ जाल्ल्यांक मदती खातीर 7 दीस आशिल्ले तातूंत 1 म्हयन्याची वाड केल्या। सरकार रस्त्यार सोंपिल्ल्यांचे घरच्यांक 2 लाख दितात अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। RDS गोवा खातीर परवरीच्यान संजय मुनोली। The Goa State Interim Compensation to Road Accident Victims 2015 scheme ही स्कीम 2015 काढलेली रोड ॲक्सिडेंट विक्टीम स्कीम, जेतूनसून रस्त्यार कोणाचें निधन जालें जाल्यार 2 लाख आनी ॲक्सिडंट जावन कितें हें गेलो अपंग जाले जाल्यार वेगळे वेगळे हें आसलें। आमी बदल करतना भितर अशें की आदी जो पिरियड 60 दीस आसलो हो खूब फावटी म्हणजे निधन जाल्ल्याच्या घरांतलो मनीस 60 दिसां म्हणजे 2 म्हयन्यान नॉर्मल्स येवन क्लेम घालपाक उरता खूब फावटी अशें लक्षांत आयलें। त्यामुळे मेजर इंजरी खातीर 60 दीस आसले मेजर हाका लॉंग टर्म रिलीफा खातीर, आनी शॉर्ट टर्म रिलीफा खातीर 7 दिसांची मुदत आसली हातूंत। आनी लक्षांत अशी येता की ही मुदत जायते फावटी कमी पडटा आनी जेन्युइन केसीस भायर पडटात म्हणून, आनी त्यामुळे 60 days हॅज बीन एक्सटेंडेड टू 180 days आनी 7 days हॅव बीन एक्सटेंडेड टू 30 days।